गोंयांत प्रतिभावंत शिक्षणतज्ञ असून लेगीत गोंय विद्यापीठाच्या कार्यकारी मंडळाचे मल्लाळींची नियुक्ती कित्याक असो प्रश्न गोंय विद्यापीठा संदर्भात चौकशी करपी तज्ञांची समितीन उप्रासला। जेन्ना एकाद्रे दिसाळे अशे तरेचो प्रश्न विचारतात तेन्ना तुमी हातीन हात घालून बसचे परस ही खंत राज्यपाला मेरेन कित्याक पावयली ना अशें चौकशी समितीन कुलगुरूंक विचारले। 23 मार्च 2025 आयताराच्या दिसाळ्यान गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हाणें दी केरळा स्टोरी ही कथा प्रकाशीत केली। ते उपरांत उच्चस्तरीय चौकशी समितीचे मुखेली न्यायाधीश RMS खांडेपारकर हाणें कुलगुरू हरिलाल मेनन हांकां आपोवन हे विशीं प्रश्न विचारिल्लो। उच्चस्तरीय चौकशी समितीच्या अहवालांत हे विशीं नोंद आसा। आपल्या कार्यकाळांत आपणे केरळीन शिक्षकाची नेमणूक केली ना, पूण EC सदस्यांनी नेमणूक कुलपती ह्या नात्यान राज्यपाल करतात अशें कुलगुरू हरिलाल मेनन हांणी सांगलें। फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिराच्या तळ पयल्या आनी दुसऱ्या माळयेवेल्या सिलिंगाक गळटी लागल्या। पावसाचें उदक जिरिल्ल्यान सिलिंगाचो रंग गेला। एकाद्री दुर्घटना घडचे पयलीं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान ह्या प्रकारान गांभीर्यान लक्ष घालचें अशी मागणी कलाकारांनी केला। गोंय ही कलाकारांची खाण आनी ह्या कलाकारांच्या खाणींत आशिल्ले फोंडेचे राजीव गांधी कला मंदिर सिलिंगाक गळटी लागल्या। तळ पयलो आनी दुसरो माळयेवेल्या कांय रुमांची उदक जिरता। ताका लागून सिलिंगाच्या भागांत उदकाची गळटी लागल्या। गळटी लागिल्ल्या रुमांतलो रंग गेला। एकाद्री दुर्घटना घडचे पयलीं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान हाचे कडेन लक्ष दिवपाची मागणी कलाकारांनी केल्या। वास्को वाड्डे वाठारांत गोसावी कुटुंबाच्या घरा फाटल्यान पालसण कोसळ्ळें। सुदैवान कोणाक दुखापत जावंक ना। हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान घडणूक थळाक भेट दिवन संबंदीत कुटुंबाक बेगोबेग मजत करपाचें आश्वासन दिलें। वाड्डे वाठारांत पालसणां कोसळपाची शक्यताय आशिल्ल्यान 9 कोटी रुपया खर्च करून संरक्षण वणत बांदतले म्हूण म्हायती दिली। STPD मार्केटांत सगळ्या विक्रेत्यांक दिल्लो स्टॉल सोडून ताणें फुटपाथाचेर केल्लें अतिक्रमण हाचे फुडें खपोवन घेवचे नात। तांच्या स्टॉलांतूच सामानाची विक्री करपा खातीर सोमार म्हणसर फुटपाथ खाली करपाची तांकां वेळ दिल्ल्याचें STPDचो अध्यक्ष दाजी साळकारान सांगलें। मजगतीं ह्या मार्केटांत कोयराची व्हड समस्या उप्रासल्या। ओलो आनी सुको अशे पद्दतीन कोयर वेगवेगळो करून उडोवपाची ताकीद दिवन लेगीत कोणूच कानामनार घेना अशें ह्या वेळार दाजी उलयलो। शुक्रारा मार्केटाची तपासणी केल्या उपरांत तो उलयतालो। बांबोळी शिरदोन फ्लायओव्हराचेर 3 गाडयांचो अपघात। रेनो कार चालकाक मरण जाल्यार इनोवांतल्या दोगां सयत दुचाकी वयले 2 जाण जखमी। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण स्कूटरीचेर खंय एक बायल आशिल्ली।
गोंयांत येवन कंत्राटी पद्दतीचेर चलोवपी ट्रकांची आरटीओ कार्यालयात नोंदणी करची न्हय, तशेंच ट्रक वेवसायांत बेकायदेशीर धंदे करपी ट्रक धन्याचेर खर कारवाय करची अश्यो कांय मागण्यो घेवन पेडणे बार्देस ट्रक धनी संघटनेन शुक्रारा बसका आपयली। मुख्यमंत्र्यान ह्यो मागण्यो मान्य करच्यो अशी ताणें मागणी केली। हे बसकेक सुमार 600 ट्रक धनी हाजीर आशिल्ले। फुडले 7 दीस गोंयांत उटंगराचो पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। तशेंच येलो अलर्ट लेगीत जारी केला। 1 जूना सावन आतां मेरेन 60.77 इंच पावसाची नोंद जाला, जाल्यार सगळ्यांत चड पावस सांग्यार पडला अशी माहिती हवामान खात्यान दिला। उत्तर गोंय पुलिसांनी इराणी चेन स्नॅचिंग टोळयेचो पर्दाफाश केलो। महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ल्या ह्या टोळयेंतल्या 2 हिस्ट्री शिटरांक पुलिसांनी अटक केली। हो पंगड गोंयांत येवन दिसा उजवाडार चोरी करतालो आनी रातच्या वेळार परतून महाराष्ट्रांत वतालो अशी माहिती पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिली। ह्या दोगा दुबावितांचेर सरपळी मंगळसूत्र चोरी केल्ल्याचे गुन्यांव पुलीस स्टेशनात नोंद आसा अशें गुप्ता हांणी ह्या वेळार सांगलें। नुस्त्या बगर गोंयकारांक उणी चलना हें सामकें खरें। तातले तातूंत जून आनी जुलय हे 2 म्हयने नुस्तेमारीचेर खर बंदी आसता। पूण अशें आसतनाय शेनवारा पणजे नुस्तें मार्केटांत व्हडा प्रमाणांत ताजें नुस्तें उपलब्ध आशिल्ल्यान खवय्यांची बरीच गर्दी दिसून आयली। नुस्तें आसल्यार गोंयकार वीर, नुस्तें नासल्यार गोंयकार वीर अशें कवी बाकीबाब बोरकार हांचें कवन नेमके ह्या सुवादीक अशा नुस्तें मार्केटाच्या गर्देक पळयल्यार खरें थारता। श्रावण म्हयन्याक कांय दीस उरिल्ले आसतना ताजी सुंगटां, चणक, वेल्ल्यो, बांगडे, पापलेटां, विसवण आनी हेर सगळे तरेचें नुस्तें शेनवारा सकाळीं पणजे नुस्तें मार्केटांत उपलब्ध आशिल्लें। नुस्तें मोग्यांनी आपलें आवडटें नुस्तें घेवपाक गर्दी केल्ली, तेन्ना दर एकलो पणजेकार आयज सुरबूस आनी रुचीक अशा नुस्त्यांच्या जिनसांचो आस्वाद घेवपाक गुल्ल आसतलो हातूंत दुबाव ना। प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या गणपती मुर्तींचें आक्रमण वाडत आशिल्ल्यान मय वाठारांतले पारंपारीक मुर्तीकार चिंतेंत आसा। पीओपीच्या मुर्तीचेर कायमची बंदी घातली ना जाल्यार आमच्या पारंपारीक मुर्तीकला वेवसायाचेर फुडाराक हावळ घेतली असो भंय मुर्तीकारांक आसा। चवथ लागीं पाविल्ल्यान सध्या मयेसर दिवचले तालुक्यांत चित्रशाळांनी गणपती करपाचें काम नेटान चालू आशिल्ल्याचें दिसून येता। ऑगस्ट म्हयन्याचे 27 तारखेक चवथ जातली। ते फाटभुंयेर सध्या दिवचल तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यो चित्रशाळा जागपाक लागल्यात। चित्रशाळांनी गणपती करपाच्या कामाक आतां भलतोच नेट आयला। दिवचल तालुक्यांत आशिल्ल्या चित्रशाळां मदीं मये गांवांत सगळ्यांत चड चित्रशाळा आसात। कुमारवाड्यार तर घराघरांनी गणपती करतात। फाटल्या कांय वर्सांच्यान प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या मुर्तीचें आक्रमण वाडिल्ल्यान पारंपारीक मुर्तीकार हुस्क्यांत आसा। प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या मुर्तीचेर कायमची बंदी घातली ना जाल्यार फुडाराक पारंपारीक माती कलेचो वेवसाय बंद करचो पडटलो अशें मुर्तीकारांची खंत आसा।
हळदोणचो आमदार कालुसा आड शिस्तभंगाची कारवाय हो पक्षांतर्गत विशय आसा. हाचेर आपल्याक आनी उलोवपाचें ना म्हूण दक्षिण गोंयचो खासदार विर्याडो फर्नांडीस सांगता. 7 जुलयाक कुडचड्यार जाल्ल्या काँग्रेसीच्या संविधान बचाव अभियान कार्यावळीक आमदार कालूस गैरहजर राविल्लो. मात 10 जुलयाक भाजपा आमदार निलेश काब्रालाच्या जल्मदिसाक कालुसान हजेरी लायिल्ली. ही गजाल गांभीर्यान घेवन गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन कालुसा आड शिस्तभंगाची कारवाय करपाचें थारायलां. हे खातीर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेक पत्र बरोवन कालुसाच्या कर्तुबाची म्हायती दिल्या. कालुसा आड जावपी शिस्तभंगाचे कारवाये विशीं काँग्रेसीचो दक्षिण गोंय खासदार विर्यादो फर्नांडीसाक विचारल्यार तो म्हणटा, हो काँग्रेसीचो अंतर्गत मुद्दो, हाचेर आपल्याक उलोवपाचें ना. तामिळनाडूच्या भौशीक येरादारी सुविधांच्या ऐतिहासीक मार्गदर्शक तत्वांत राज्यांतलो पयलो आनी सगळ्यांत व्हडलो पुराय वातानुकूलीत बस स्टँड हालींच तिरुजीच्या पांजापूर शारांत सुरू जाला. त्रिची मदुराय राष्ट्रीय महामार्गा कुशीक आशिल्लो हो एकत्रीत बस टर्मिनसाची मध्य तामिळनाडूंतले प्रवाशी बऱ्याच काळा सावन वाट पळयताले. काल सावन हो बस स्टँड सुरू जाला. 40 एकर वाठारांत हो 2 पावंड्याचो टर्मिनस पातळिल्लो आसा. हाका 246 कोटी रुपया खर्च आयलो. तातूंत दर दिसा सुमार 3200 बशी येरादारी करतल्यो. तळमजल्यार आंतरजिल्लो बस सेवा सुरू केला जाल्यार वयल्या माळ्यार सिटी बस सेवा सुरू केल्या. प्रवाशांच्यो सोयी खातीर लिफ्ट आसात. बायलांक खातीर 81, दादल्यांक खातीर 52, दिव्यांगांक खातीर 4 आनी ट्रान्सजेंडरांक खातीर 2 शौचालय आसात. हाचे भायर 173 मुतारी, 21 शॉवर रूम, वेवसायीक दुकानां, वेटिंग रूम आनी खाशेले ऑटो रिक्षा स्टँड अश्यो सुविधा आसात. मजगतीं 1972 सावन सुरू आशिल्लो पोरणे सेंट्रल बस स्टँडाचें आतां वेपारी संकुलान रुपांतर करपाचें काम सुरू आसा. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दक्षिण मध्य रेल्वेचे क्षमतेंतूय व्हड प्रमाणांत वाड जावपाचो संकेत दिलो. सध्या दर दिसा सुमार 600 गाडयो ह्या विभागांतल्यान वतात आनी फुडाराक हो आंकडो वाडोवपाचो सरकाराचो हेतू आसा. हाचेच वांगडा सिकंदराबाद रेल्वे स्टेशनाच्या पुनर्विकास प्रकल्पाक गती मेळ्ळा. फुडाराक हो प्रकल्प आधुनीक आनी सुविधा भरपूर आशिल्ल्या रेल्वे स्टेशनाची देख जातली अशें वैष्णवान स्पश्ट केलें. तशेंच IIT हैदराबादांतल्या प्रगतीचो नियाळ घेतलो आनी भारताच्या अर्धवायू मिशनाचेर समाधान उक्तायलें. मुळाव्या साधन सुविधा, तंत्रगिन्यान आनी रेल्वेच्या एकात्मीक उदरगतीक चालना दिवपी हें एक पावल अशेंय ताणें सांगलें. वाराणसींतल्या गंगा न्हंयचो उदकाचो पावंडो वाडिल्ल्यान बनारसांतले जायते मुखेल घाट उदका पोंदा गेल्यात. पावसाक लागून न्हंयेक हुंवार आयला. गंगेचे पवित्र देगेवेले घाट उदकान बुडून गेल्यात. ह्या वाडट्या पावंड्याक लागून प्रशासक सतर्क जाला आनी घाट वाठारांतल्या नागरिकांच्या हालचालीचेर नियंत्रण दवरपाक लागला. थळाव्या लोकां सयत भक्तांक सुरक्षीत अंतर दवरपाचो उलो मारला. हुंवार येवपाचो धोको पळोवन आपतकालीन सेवाय सज्ज आसात. प्रयागराजांतल्या गंगा न्हंयची उदकाची पातळी सतत वाडत आशिल्ल्यान शारांतले मुखेल घाट बुडून गेल्यात. पवित्र गंगा न्हंयच्या हुंवाराक लागून नागरिकांक हुस्को निर्माण जाला. प्रशासनान शिटकावणी दिल्या आनी घाट वाठारांत प्रवेश करपाक बंदी घाल्या. थळाव्या लोकांक सुरक्षे खातीर न्हंयचे देगे पासून पयस रावपाक सांगला. पावसाक लागून गंगेच्या उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान फुडले कांय दीस हुंवाराची परिस्थिती उरल्या अशें हवामान खात्यान सांगलां.
उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना हाणें लखनौत व्हडली घोशणा केल्या। आता विधिमंडळाच्या कार्यवळींत कार्यक्षमताय वाडोवपा खातीर कृत्रीम बुद्धी म्हणल्यार AI तंत्रगिन्यानाचो वापर जातलो। सभाघरांत अत्याधुनीक AI आधारित कॅमेरे बसयतले, जाका लागून कार्यवाही चड सुगम आनी आधुनीक तंत्रगिन्यानाचेर आधारित जातली। विधिमंडळाची दिसपट्टी कार्यावळ चड पारदर्शक आनी कार्यक्षम करपाचे नदरेन हो महत्वाचो निर्णय मानतात। ह्या तंत्रज्ञानाच्या आदारान विधिमंडळाचे डिजिटलीकरण आनी आधुनिकीकरण साध्य जातले, अशें सतीश माना हांणी सांगलें। हापूर आनी मुझफ्फरनगरांत उत्तर प्रदेश पुलिसांनी कवयंग यात्राच्या भक्तांक मनीसपणाची देख दिल्या। कानवड यात्रा मार्गाचेर पुलिसांनी यात्रेकरूंक फळां वांटून दिलीच न्हय तर थकिल्ल्या पांयांक मालिश करून विसव दिलो। अंदूची कानवड यात्रा 10 जुलयाक सुरू जाली आनी ह्या प्रवासान कानवड्या लोक शेकड्यांनी किलोमीटर पांयान वचून पवित्र न्हंयांचें उदक एकठांय करून शिवाच्या देवळांत अर्पण करतात। भक्तांच्या सेवेचे हे चित्र सोशल मिडियाचेरूय चर्चेचो विशय जाला। उत्तर प्रदेश पुलिसाची ही संवेदनशील आनी अपूर्व सेवा समाजा खातीर एक आगळीच प्रेरणा निर्माण करपाक लागल्या। एकवीस जुलै सावन नवी दिल्लीत सुरू जावपी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या आदी संसदेच्या आवारात मॉक ड्रिल केली। 19 जुलयाक जाल्ल्या ह्या मॉक ड्रिलांतल्यान सुरक्षा दळांची तयारी चाचणी जाली। 21 जुलया सावन पावसाचें अधिवेशन सुरू जातलें आनी 21 ऑगस्ट मेरेन चालू आसतलें। मजगतीं संसदेची सुरक्षितताय सुनिश्चित करपा खातीर दर एक पावल खरपणान उबारतात, अशें सुरक्षा एजन्सीन सांगलें। नेटाचो पावस पडटकीच शिरगांव वाठारांतली शेतां उदकापोंदा वचून नाशाडी जाता, देखून शेतकार हुसक्यांत आसा। अंदूय शेतकारांक ह्या संकश्टांक तोंड दिवचें पडटा। पावसाच्या तडाख्यान शेताचो धूप जाल्ल्यान शिरगांवच्या शेतकारांचेर सध्या आकांत आयला। नेटाचो आनी सेगीत पावस पडटकीच ही समस्या उप्रासता। उदक तुंबून मागीर ते शेतांनी घुसता, अशें शेतकारांचें दुखणें आसा। शिरगांव हो मायनिंग वाठारांत येवपी गांव। पयलींच मायनिंग वेवसायाचो गांवांतल्या शेतांचेर परिणाम जातना शेतां काबार जाल्यात। चडशीं शेतां नापीक जाल्यात। तरी लेगीत कांय शेतकार अजुनूय शेतां करतात। अंदूय नवे उमेदीन शेतांत देवून शेतकारांनी भाताची पेरणी केल्ली। भाताची रोपां वयर सरिल्लीं आसतनाच पावसाचेर सावार आयलो आनी पुराय शेतां उदकापोंदा गेलीं। रोपां मातये भरवण जाल्ल्यान शेतकारांनी आतां परत रव पेरला। मात परत पावस नेटान पडटा, देखून शेतकार हुसक्यांत आसा। म्हादव अभयारण्य क्षेत्रांत सुर्ला पठाराचेर प्रस्तावित पर्यटन रिसॉर्ट प्रकल्प आनी हेर सरकारी प्रकल्पांक कालेचे सरपंच नरेंद्र उर्फ बबन गांवकारान विरोध केल्लो। ह्या विरोधाचो काले पंचायतीन आनी थळाव्या लोकांनी निशेध केला। तशेंच विरोध करप्याचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी ह्या वेळार केली। ह्या प्रकल्पाक लागून काले वाठाराची उदरगत जातली आनी येणावळ येतली, अशें तांचें म्हणणें।
बंदर कप्तान खातें म्हणटा न्हंयो आपल्या ताब्यांत आसा जाल्यार नव्या MPA कायद्या प्रमाण मुरगांव बंदर न्हंयाचेर आपलो दावो करता। 105 किलोमिटराची आमची दर्या देग मुरगांव बंदराच्या ताब्यांत आसा। फाटली कितलींशींच वर्सां जालीं नुस्तेकार दर्या देगावयल्यान दर्यांत वयताले, पूण आतां खाजगी हॉटेलकारांनी दर्या देगो आडोवन नुस्तेकारांच्यो वाटो बंद केल्यात। ह्या सगळ्या विशयांचेर संसदेंत आवाज काडटलो अशें दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यादो फर्नांडीस सांगता। काणका मोटरसायकल पायलट दुचाकी अपघातांत जखमी जाल्ली लक्ष्मी सावंती वय 45 रावपी पर्रा हिका उपचारा वेळार मरण आयलें। मोटरसायकल पायलटाचे मोटरसायकली वयले नियंत्रण गेल्या उपरांत लक्ष्मी रस्त्यार पडून जखमी जाली। शुक्रारा 18 तारखेर सकाळी सुमार 8:30 वरांचेर काणकाच्या मिल्टन मार्कीस जंक्शना लागसार हो अपघात जालो। त्याच राती उपचारा वेळार जखमी बायलेक GMCन मरण आयलें। पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण मरण आयिल्ली लक्ष्मी सावंती उपचारा खातीर म्हापशें जिल्लो हॉस्पिटलांत वचपाक घरांतल्यान भायर सरली। त्याच वेळार एका मोटरसायकल पायलट थंयच्यान वतालो। तिणें ताका आडयलो आनी ती मोटरसायकलीचेर बसून म्हापशे वटेन येताली। काणकाच्या मिल्टन मार्कीस जंक्शना लागसार पावतकच रस्तो सारको नाशिल्ल्यान मोटरसायकल पायलटाचे मोटरसायकली वयलें नियंत्रण गेलें आनी फाटल्यान बशिल्ली लक्ष्मी रस्त्यार पडली। ह्या अपघातांत ती गंभीर जखमी जाली। उपरांत तिका म्हापशे जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेली आनी फुडल्या उपचारा खातीर GMCन धाडली। तो उपचार चालू आसतना तिका मरण आयलें। म्हापशे पुलिसांनी अपघाताचो पंचनामो केलो। रेंट अ कार हो घोटाळोच आसा। अयोध्येचेर सिनेमा काडपाची घोशणा करपी मंत्र्यान एजंटा वरवीं लोकांक टोपी घातल्या। ताका लागून ह्या मंत्र्याक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपाची मागणी गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायन केल्या। दुसरे वटेन आपल्या जनता दरबाराक लागून भाजपाचे मंत्री आनी आमदार कामाक लागिल्ल्याचे विजय सांगता। शेनवारा पणजे घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत विजयान वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर उलोवप केलें। रेंट अ कार हो घोटाळोच आसा। अयोध्येचेर सिनेमा काडपाची घोशणा करपी मंत्र्यान एजंटा वरवीं लोकांक टोपी घातिल्ल्याचो आरोप करीत ह्या मंत्र्याक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपाची मागणी गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायन केल्या। दुसरे वटेन आपल्या जनता दरबारांत लोक आपल्यो समस्या आनी प्रश्न घेवन येतात ते पळोवन भाजपाचे मंत्री आनी आमदार कामाक लागिल्ल्याचे विजय सांगता। तिसरे वटेन आपल्याक कोणाचीच एलर्जी ना। अधिवेशनांत आपली एकलो चलोच भुमिका आशिल्ली, पूण शत्रू फकत सिनेमांत झेमो काडिनात जाल्यार विधानसभा सभाघरांतूय न्हिदतात हें आपूण 2012 सावन पळयत आयलां अशें विजय म्हणटा। गोंयच्या विद्यार्थ्यां मदीं विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आनी गणित ह्या मळार नवनिर्माण आनी डिजिटल कुशळटाय वाडोवपाच्या हेतान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी शेनवारा सांखळेंतल्या सरकारी उच्च माध्यमीक शाळेंत आध्यात्मीक STEM लॅबाचें उक्तावण केलें। ही लॅब गोंय CSR प्राधिकरणान ONGCच्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उपक्रमांतल्यान स्थापन केल्या। गोंयांत अशे तरेच्यो 6 लॅब स्थापन करपाची उपक्रम आसा। ही तातूंतलीच एक लॅब। ह्या लॅबांतल्यान विद्यार्थ्यांक विज्ञान, रोबोटिक्स आनी नव्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमांतल्यान प्रत्यक्ष शिकपाची संद मेळटली। बदलत्या काळा प्रमाण विद्यार्थ्यांक फुडारा खातीर तयार करपा खातीर हें एक म्हत्वाचें पावल अशें डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। आयज सरकारी शाळा आनी हायस्कूल माध्यमीक दर्जांच्यो आसात अशी कांय पालकांची धारणा बदलत आसा। कारण सरकार सरकारी शाळांनी आनी हायस्कुलांनी गरजेच्यो सुविधा आनी शिक्षक दिता। आयज पालकांनी हायस्कुला परस सरकारी शाळांक पसंत करून आपल्या भुरग्यांची नोंदणी सरकारी हायस्कुलांत करपाक लागल्यात आनी तांचे निकाल आयज 100% आसात। ही एक शिक्षण मंत्री म्हूण अभिमानाची गजाल। आयज शिक्षणा खातीर पयशांच्या उणावाक लागून विद्यार्थ्यांक शिक्षणांतल्यान वंचीत दवरूंक मेळना। कारण मुख्यमंत्री शिश्यवृत्ती येवजणेन सगळ्यांचो आस्पाव जाता अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें।